हो आयज आमकां आंदोलनाच्या समोर येयलो आणि तेणी अशें सांगला की म्हापशाची अर्दी एरिया खोर्ली हावसिंग बोर्ड आणि बाकीचो भाग ज्या भागात आतापर्यंत पाणी मेळोंक ना त्या भागात आयज तो उदीक सोडटलो आणि उरलेलें उदीक फाल्यां सकाळी सोडटलो आणि फाल्यां सकाळी संपूर्ण म्हापशा भागाक उदीक मेळटलें हें तेणी आश्वासन आमकां हांगा तोंडी दिल्लेलें आसा। फाल्यां जर संपूर्ण म्हापशा उदीक जर मेळोंक ना जाल्यार परवा परत म्हापशेकार आमी हांगा येतले हें ताका आमी सांगलेलें आसा आणि तेणी ते एक्सेप्ट केलेलें आसा। म्हापशेकार उदका शिवाय जगतात त्या खातीर आमी जो आयज म्हापशेकारांक एक उलो दिलो की PWDचेर आमी आयज मोर्चा व्हरोया आणि जो एई आसा जो उत्तर न देणारो एई आसा ताका आमी जाप विचारपाचो निर्णय घेतलो आणि आयज सगळे म्हापशेकार आपलं राजकीय मतभेद विसरून एका उदका खातीर आमी सगळे एकत्र येयले आणि आमी आज एक जवळ जवळ 2 तास घेरा घालून दवरलो पण त्या दुर्दैव इतक्यात की त्या येईक तो येई SC कोणूच किंमत दिना त्याचो एक फोन आन्सर करेना म्हणून आज म्हापशेकारांक अत्यंत उदकाचे त्रास सहन करचे पडले। त्यानंतर जो आमी हांगा काही वेळा खातीर चक्का जाम केलो त्यानंतर जो येई हांगा बेळगांवकार येयलो आणि ताणें सांगले की आज ताणें अर्ध्या भागाक उदक दिता फाल्यां अर्ध्या भागाक उदक दिता हे ताणें फक्त आमकां आश्वासन दिलां। हांव गणपती कडेन मागता की ताका बरी बुद्धी दिवची आणि आमकां जे ताणें आतां उत्तर दिलेलें आसा आश्वासन दिलेलें आसा तेजी बरे व्यवस्थित उदकाचो फ्लो जावची अपेक्षा बाळगुया। लोकांचो मूड पळोवन एई आबूज जालो। म्हापशा सांजे मेरेन आनी बाकीच्या वाठारांनी बुधवारा सकाळ मेरेन उदकाची वेवस्था करता म्हूण सांगून एईन प्रकरण सद्याक थंड केलां। कंटिन्युअस आमकां 24 वरां उदक पडत जाल्यार आमी म्हापशा सगळ्यांक दिवंक शकता। आमी आतां थोडे बाकीचे फुडले थ्रॉटल करून मातशें कंट्रोल करून तांकां हाफ एरिया दितले हाफ एरिया केला। पण सर कितलो तेंप जालो आमकां 16 MLD उदक जाय एक 8-9 MLD आयज पडत जाल्यार हाफ एरिया कवर करतले फाल्यां 8-9 MLD फाल्यां करतले। पण कितले तेंप जालो सर प्रॉब्लेम असो जातालो? हो प्रॉब्लेम 7 दीस जाले 7 दीस ताका लागून उदक तांकां सप्लाय सारको ना पंप शॉर्ट जाल्ल्या कारणान पंपींग कमी जाल्ल्या कारणान म्हापशा वयर आसा आमचे टाके भरपाचे उदकाचो फ्लो तितलो सारको ना। सर तुमकां डायवर्ट खंय करूंक ना उदकूच कमी येता ते उदीक 50% ना 2-3 दिसा भितर सगळें इम्प्रूव जालें सगळें मेळटलें। पण आता तुम्ही आतां थोडे एरिया दिता आमी थोडे क्लोज करून म्हापशा घेतलो फाल्यां मेरेन फाल्यां 4-5 दीस लोकांक प्रॉब्लेम जाता ताका लागून। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे।